आज डेंग्यू हो मोठ्या प्रमाणात वयता ते सगळे कडेन पसरलेलो. मागीर तुजे पॉटहोल्स, जीव घेवपाचे पॉटहोल्स. तिसरे म्हणटा ते कोल पोल्युशन. फॉर्मालीन तर तें बंदूच जायना. इट इज स्लो किलिंग ऑफ द पीपल. नाजाल्यार पळया, सरकार बिजी प्लॅनिंग वांटपाक, प्लॅनिंग आनी डेव्हलपमेंट वांटपाक, कॉर्पोरेशनां वांटपाक, बोर्ड वांटपाक. हांगा एक लिनियर लायन कितें जॉमेट्रीची ती खबर नासले लोक प्लॅनिंग करता त्या गोंयचे फुडाराचें. अरे लिनियर लायन तुमकां खबर ना. वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट? तुमी आतां फुडाराचें प्लॅनिंग करता. बाबूश जावं, बाबा शान जावं, हें कितें चलना काय म्हणटा आमी. गोंयच्या युथाक चड करून आमी सांगता फुडाराक हे जे प्लॅनिंग करून जे डॅमेज करून वयतले दॅट वील बी व्हेरी कॉस्टली टू यू. हें मातशें चिंतपा सारकें. दिल्ली सरकारान डेंग्यूचेर कंट्रोल कसो केलो आमी हें सांगत आयल्या. एक सादी मोहीम 10 वीक्स 10 आठवडे 10 बजे 10 मिनिट. चीफ मिनिस्टर धरून सगळे सिटीजन 10 मिनटां खातीर आपल्या घराचे सरभोंवती रावंड मारून खंय उदक भरलां, खंय साठलां, ते एक 10 मिनटां खातीर आज तेंचे 6-7 वीक जाले चालू आसा. ह्यो सादे मोहिमेक लागून जे 15,000 केसीस जाल्ल्यो 2015 डेंग्यूच्यो, त्यो आज 200चेर येवन पावल्या. टावनान इतली प्रॉब्लेम आहा आनी मेन प्रॉब्लेम म्हणटा ती हेल्थ इश्यूज. एक इश्यू कोल पोल्युशनाचो. सर्वे केल्यार वास्को सुमार 15,000 लोकांक रेस्पिरेटरी डिजीजीस जाल्ले आहा, लंग प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. सरकाराक कांय पडूंक ना. मेन इश्यू आतां जाला तो डेंगीचे 40-50 केसीस आतां डिटेक्ट जाल्ले आहा. तें 2 जाण मेल्ले आहा. खंय कांय एक्शन घेवना. आमच्या थिंगा एक न्यू हॉस्पिटल उगडलां. पयलीं कॉटेज हॉस्पिटल म्हणटाले, आतां ताका तालुका हॉस्पिटल कितें म्हणटा. तें व्हडली बिल्डींग आसा. बिल्डींग जावन तेजें एक सिलींग पडटा सकयल. तेतूंत डॉक्टर ना, नर्सीस ना, बाकीचे असिस्टंट ना, क्लिनिनस ना, मेडिसिन्स ना, इक्विपमेंट ना, कांय ना. कितें फायदो येतले फॅसिलिटी करून? इतलो कोटींनी लोकांचे पयशे म्हणून.